नमस्कार, स्वागत तुमचे सगळ्यांचे प्रुडंटाच्या राजकारणात. आणि आज आम्ही असा पेडणे कॉन्स्टिट्युएन्सी आणि आमच्या बरोबर जे असतात ते BJPचे कॅन्डिडेट श्री प्रवीण आल्लेकर. सर नमस्कार. नमस्कार. पयले सुवातेर कशें चल्ला कॅम्पेन खूब बरें चल्लां. आयज हांव उजरे गांवांत आसा. अशें चल्लां की हांव खंयच्या गांवांत वयता थंयसर चड कोणाक सांगूंक वचना, पूण लोकांक कळ्ळें काय लोक सगळे हजर आसता. हांव केन्ना येता काय म्हणून पळोवपाक. ताका लागून लोकांची आतां हें खूब वाडलेली आहा. कित्याक लोकांनी आतां पेडणेकारांनी हाजेर ट्रस्ट दवरलेलो आसा. ते फकत तांकां इतलेंच जाय आसलें प्रवीण खंय आहा थंयसर. आयज प्रवीण सारको रायट प्लेसीर आहा म्हाका दिसता. आनी आयज लोकांची खुबशी हें वाडलेली आहा. लोक खुबशे आमकां जॉयन जाता परत, कित्याक MGनूय जाल्ले त्या टायमार. आनी आतां MGनसून हांव हे सायडीन BJPन येयलो जाल्यार BJPन डबल जाल्ले आसा लोक आतां. आनी म्हाजो मुळान प्रश्न तो जालो, तुमी म्हणलें जे रायट प्लेसार आसा म्हणल्यार तुमी जेन्ना, सो तो शिफ्ट जो आहा MGP टू BJP तो तुमी रायट प्लेस म्हणटा काय कितें? हय, कित्याक MGन जेन्ना हांव आसलो तेन्ना MG म्हणून गेल्लो. जेन्ना हेंच्यांनी त्रिमुला कडेन युती केली तेन्ना ते कित्याक हांगा आमकां त्या लोकांक हाडूंक नाका. तुमकां खबर आसतली ते लोक म्हणजे कोण ते. ममता बॅनर्जी कितें ती तुमकां खबर आसतली. ममता बॅनर्जी बीग हिटलर ती. ताका लागून ते लोक हांगा नाका म्हणून हांवें ती पार्टी सोडली. तशेंच म्हाजे कार्यकर्ते बेजार आसले, कित्याक ते रावताले हांव केन्ना हे पक्ष सोडून. ते म्हणटाले तूं इंडिपेंडंट वच. ताका लागून मागीर म्हाका खंयच्या तरी पार्टीचो सपोर्ट घेवचो पडलो. आनी आयज पार्टीन म्हाका टिकेट दिवन आयज हांव BJPन आहा. पूण हांवें म्हाका दिसता रायट डिसिजन घेतला. आनी म्हाका सपोर्ट दिल्ल्या बद्दल सगळ्यांक हांव थँक्स म्हणटा म्हाज्या कार्यकर्त्यांक, की रायट टायमार रायट डिसिजन घेतलें हांवें म्हणून. म्हणजे जेन्ना तो शिफ्ट जालो, म्हणजे तुमचो MGP टू BJP शिफ्ट जालो, आनी आतां जेन्ना तुमी प्रचार करता किंवा पयलीं तुमी प्रचार केल्लो असलो, सो प्रचारान कितें फरक पडला काय कितें? प्रचारान खुबसो फरक पडला. कित्याक लोकांक ही TMC नाका आसली. जेन्ना हेंच्यांनी युती केली तेन्ना हेंकां नाका आसली. हेंच्यांनी युती केली आपल्या स्वार्थाक लागून, कित्याक हेंच्यांनी बॅगां घेवन युती केल्ली आसा, कळ्ळें न्हू. ती बॅगां म्हाकाय ऑफर येयल्ली, पूण ऑफर हांवें ती ठोकरायली. कित्याक म्हाका बॅगां नाका आसली. हांव पेडण्यान सेवा करूंक येयल्लो आसलो पेडणेकारांची. तसोच हांव हांगासरलो स्थानीक जाल्लो. धारगळे म्हाजें घरूय बांदलेलें आहा. हे लोक अप्रचार करता कित्याक हांव भायलो म्हणून. भायलो कहो जाता. आयज हांव हांगासर म्हाजें स्वताचें घर बांदलां. इतल्या वर्सां हांगा इतले मिनिस्टर जावन गेले, तेंचे विचार केन्नाच नासले हांगासर बांदपाचे. ते हांवें करून दाखयल्ले आहा. आनी आयज कोण मडगांवसून येयल्लो आहा तो शिकोन बुरूत हांव म्हणटा. कित्याक आयज हांवें ही पार्टी कित्याक सोडली, लोकांक आमच्या कार्यकर्त्यांक तशेंच आमच्या पेडणेकारांक नाका आसली म्हणून हांवें ठोकरान उडयली. ती बॅगां आतां तेणी घेतलेली आहा म्हाजी. तो हांगा सेवा करूंक येवंक ना, हांगा तो पयशे करूंक येयल्लो आहा. आनीक प्रश्न म्हणजे पेडण्या खातीर तरी एक स्पेशल एक प्रश्न परत परत येता, म्हणजे थळावो, म्हणजे लोकल जाय म्हणून अशें एक प्रश्न येता. आनी हेजेरूच पॉलिटिक्स हांगा घुसपता. पॉलिटिक्स हांगा घुसपाना, हे घुसपायतात मुद्दम. कित्याक स्थानीक जाल्लो हांव, म्हाजें वोटींगूय हांगा आहलें आहा. कित्याक ह्या फावटी हांव हांगासरलो स्थानीक म्हणून वोट करतलो पेडणेकार. आनी कितें जाय तर अशें भायले कितले हें जाता. हांव पेडणेकार जाल्लो आहा. लोकल म्हणजे हांवूय लोकलूच जालो न्हू. आयज जे लोकल म्हणटात पळय तेणी स्वता हेज्या पयलीं केन्ना वोट मारलेले हांगा वोट केन्ना मारूंक ना. आतां लोकल म्हणटा तो आतां तेणी आपले वोटींग हाडला. तेणी ते पयलीं पळोवचें, कळ्ळें न्हू. म्हणजे एक 2 ते 2.5 वर्सां फाटीं प्रवीण आल्लेकर जो आसा तो प्रॉमिनंटली दिसनासलो. सो आतां म्हणजे एक फाटलीं 2-2.5 वर्सां सारको प्रॉमिनंटली दिसता, म्हणजे मिडियार येवं कितें येवं. हेजो सिक्रेट कितें? सेक्रेट म्हणजे हांव जेन्ना येयल्लो तेन्ना कोरोनाच्या टायमार येयल्लो. तेन्ना बाकीचे खंय आसले, बाकीचे सगळे लिपोन आसलेले. हांव कोण ते काय तुमकां सांगना. कित्याक त्या टायमार हांवें म्हाज्या जिवाचें कॅर घेवच्या पयलीं हांव लोकांची सेवा करपाक भायर सरलेलो. सेवा करता करता आयज हांगासर पावलो. तेन्ना हांवें विचार केल्लो की एक पार्टेन रावन करतलो म्हणून. एक पार्टेन करतलो, पार्टेन घात केलो न्हू. ताका लागून म्हाका पार्टी सोडची पडली.
आज जेन्ना प्रवीण आल्लेकर भाई तो भोंवता हांगा जाल्यार ताका कसो प्रतिसाद आहा आनी तुमचो कसो तांकां सपोर्ट आसा? प्रतिसाद म्हटल्यार भाईक आमचो फूल सपोर्ट आहा, फूल म्हटल्यार फूल सपोर्ट आहा. हांगासर आनीक कोणच येवपाचो ना, इतलो सपोर्ट भाईक आहा. भायर जायते गजाली जाता, वजरेन दुसरो पक्ष आहा, भाईक लीड मेळना. हांगासर मॅक्झिमम लीड आमी भाईक दितले, इतली गॅरंटी आहा आमची. दुसरे भाईन हांगा खुबशी कार्यां केल्लेली आहा. कोरोना काळान कोणच हांगा पावंक ना तेन्ना भाई पावला आनी भाईन कंटिन्यू जितलो कोरोनाचो लॉकडावन पिरियड आसलो तेन्ना सगळो पिरियडान तिणी जे कितें हेल्प करूंक जाय ती सगळी आमी भाई हांगासर केल्लेली आहा लोकांक. भाई तुमकां आल्लेकर भाई बरोबर कितें उलोवपाचें? आल्लेकर भाई बद्दल आमकां उलोवपाचें आसा. पयलीं ते एमजीक काम करताले. एमजीक काम करता आसतना सुदीन ढवळीकर 28 तारीख डिसेंबराचे येयलो तेन्ना सुदीन ढवळीकरान अशें सांगलें की आमी कार्यकर्ते कमीत कमी म्हटल्यार 300-350 सुमार आशिल्ले. त्या टायमाचेर सुदीन ढवळीकरान आमी विचारलें की TMC बरोबर युती करता, ती युती कशी कोणाक विश्वासांत घेतले? कार्यकर्त्यांक विश्वासांत घेवन केली, आमचो कॅन्डिडेट प्रवीण आल्लेकराक घेवन विश्वासांत घेतली. अशी करून आमी आमच्या वाटाघाटी जवळ जवळ 1 वर सुमार चल्ले. त्या वक्तार प्रवीणाक विचारलें तुका विश्वासांत घेतलो तेन्ना सगळे कार्यकर्ते उठले आणि भायर येयले. भायर येयल्याच्या नंतर परत आमची आणि प्रवीणाची, सुनील ढवळीकराची आणि परत ऑफिसांत गेले आणि कितें तरी त्यांच्या भितर बाचाबाच जाली आणि परत सकयल येयलो की आपूण जी युती TMC बरोबर युती करता ती एक सुद्दां बॅनर लागचो ना, खंय पेडणे मालात अशें आमकां सुदीन ढवळीकरान सांगलेलें. आमकां म्हटल्यार बॅनराचो प्रश्न ना, तूं आमकां प्रवीणाक अपक्ष आमी थेयतात, तूं आमकां सोड, आमी पळयता कितें तें कार्यकर्ते. वोटरां कडेन हें करून आमी सगळे प्रवीणा कडेन त्या वक्तार अशें उलयले आनी सुदीन ढवळीकरान सांगलें आपूण परत येता. परत सुदीन ढवळीकरान आमकां तोंड सुद्दां दाखयलें ना. आयज TMC बरोबर राजन कोरगांवकार वांगडा TMC बरोबर युती केल्ली आसा तेन्ना हांव सगळ्या पेडणे तालुक्यांतल्या सगळ्या कार्यकर्त्यांक, वोटरांक सांगूंक सोदतां की TMC ही बंगालची, ह्या बंगाल देशांत कितें परिस्थिती घडोवन हाडलेली आसा. जवळ जवळ 150 लोक तिची सत्ता आसतना थंयसर मारले गेले. ताका लागून आयज हांव सांगूंक सोदतां की TMC युती करची आशिल्ली जाल्यार स्वातंत्र्य करची आशिल्ली, रावचो आशिल्लो. 12 आमदार ताका जाय आशिल्ले MGचे, जाल्यार तेणी स्वातंत्र्य रावपाक आशिल्लें. आमी सुद्दां पाठिंबो दितले आशिल्ले. तेन्ना हे TMC कोणीच लागीं धरचे न्ही. आनी जर येयलेच जाल्यार म्हाका दिसता एकूच पक्ष येवंक शकता, तो म्हणजे BJP. आणि BJPच सत्ता करतली अशें हांव सांगूंक सोदतां सगळ्या पेडणे तालुक्यांतल्या सगळ्या कार्यकर्त्यांक आणि वोटरांक सांगूंक सोदतां की TMC बरोबर युती केल्ली आसा ती बरखास्त आहा. आणि जरी समज सुदीन ढवळीकर आयलो जाल्यार सुद्दां MG कडेन BJP कडेनूच येतलो. सांगपाचें म्हटल्यार प्रवीण आसा न्हू, तो बऱ्या गरीब मनशा कडेन, मेन म्हटल्यार गरीब मनशा कडेन पावता आनी खंय तरी कोणें अडलो गरीब तेचे कडेन मुद्दम धांवन वता तेचें काम करता. प्रवीण आल्लेकरा सारको दुसरो मनीस आहा न्हू, तेणी काम गरिबा कडेन केलें जाल्यार तेणीच डायरेक्ट सांगपाचें आपूण गरिबाक मदत केली म्हणून. आनी खूब पक्ष आहा तेणी सांगपाचें की प्रवीण आल्लेकरा परत आपूण काम केलें आनी आपूण गरिबा कडेन वतान आपूण गरिबाची कामां केली म्हणून अशें सांगपाचें. म्हाजें नांव संगीता गांवकर, हांव वजरीचे पंच मेंबर. प्रवीण आल्लेकराचे गूण सांगात तितले कमी, कित्याक आमच्या वजरे गांवांत हांगा जेन्ना कोरोना टायमार सगळ्यान पयलीं तेच पावले आमकां. कोणाक सॅनिटायझर म्हण, मास्क म्हण, जे कितें गरजू वस्तू आसा पळय ते तेंच्यांनी हांगासर एवेलेबल करून दवरले. जेन्ना आमचे हांगासर लॉकडावन जाल्ले, हांगासर गेट घातलेली वयर, जाल्यार कोणूच आमचे हांगासर येवंक ना चवकशी करपाक. आमच्या गेटीर ते येयले आनी आमकां भाजी बिजी सगळ्यांक हांगासर वॉर्डार आमच्या पावयली. ती उपकार म्हणून आयज आमी सगळे तेजे घराघरांनी तेज्या बरोबर भोंवता. आयज तळटळे वत घेता. हे तेजे कशें तरी आमकां ऋण फारीक करपा खातीर हें आमी काम करपाक सोदता हांगा. तेका लागून आयज प्रवीण आल्लेकर लोक म्हणटा की उलयता कमी, तेका उलोवपाक येना. पूण तेका एक हांव सांगूंक सोदता लोकांक की तो फटींगपणा उलयना, फटींग आश्वासनां दिना. जे कितें उलयता पळय न्हू तें खरें करून दाखयता. तो शब्द पाळटा. कित्याक आमच्या हरिजन वाड्यार सुद्दां एक अशीच भिंत हें जाली पावसाची, ती तेंच्यांनी रोखडीच उबी करून दिली तेंकां. म्हणजे अशें गरिबांक पावणारो नेतो असो आमचो एकूच आमकां प्रवीण आल्लेकर ह्या रुपान दिसला. म्हणून आयज आमी सगळीं
महिला आयज सकाळी तुम्ही पळयला आसतले 100-150 आमची महिला आपले काम सांडून हांगासर म्हणटा तशी येयली सगळी तेका लागून तेजे मायेच्या पोटीक लागून येयली आनी आयज तो व्यक्ती आमकां एमजीन गेलो खंय बीजेपीन येयलो आमकां पक्षाचो कांय व्हडलेशो हें ना कित्याक प्रवीण म्हणून लोक तेज्या बरोबर आसलोच पयलीं सुद्दां आसलो आतां जेन्ना तो गेलो बीजेपीन तेन्ना एडिशनल थोडी बीजेपी वोटींग आसा पळय न्हू ते तांकां जॉयन जाले हो प्लस पॉयंट आसा तांकां पूण व्यक्तिशा ताका लोक आसा ते आसात आनी ह्यान फुडें सुद्दां अशेंच तेजे रावतले कित्याक कितलीय अफवा जावनी कितेंय जावनी पूण ज्या गांवांत सिच्युएशन आसा पळय ते गांवांतल्या लोकांकूच खबर आसता हांव तर सगळ्यांक सांगू चॅलेंज करता की आमच्या दोनूय वाड्याचेर म्हणटा तो प्रवीण भाई लीड येतलो गेल्या 2 वर्सां आयज प्रवीण भाई फिल्डार काम करता पेडण्यान रावता काम करता आयज प्रवीण भाईचो हात धरपी आयज पर्यंत कोण जालो ना कित्याक आयज तुमी पळयला आसता नागजर सारख्या गांवांत एक गरीब एक मेकॅनीक मनीस ताका आयज पांय दिल्लो आहा इब्रामपूर सारकेल्या गांवांत वयशात जाल्यार आयज घर शेड घातलेली आहा कोरगांव गांवांत वयशीत जाल्यार थंय आयज एक स्वताच्या पांयार एक चेडवाक तेणी हेल्प केलेली आयज इतले आयज थर्मासन एक क्रिश्चन कमिटीक वयशा जाल्यार आयज कपेल बांदून स्वता बांदून दिले तांचे कडेन कोण येवंक ना सांगपाक पूण सांगपाचें मत अशें आहा की तो गरिबांक पयलीं पावता आयज पर्यंत तेणी गरिबां खातीर खुबशे केल्लेले गोश्टी अशें आहा की सांगपाक कमी पडटा म्हणून आयज वयता थंय प्रवीण भाई वयता कळ्ळ्यार पुरो लोक धांवून येतात आमी कोणाक आयज वजरेन तुमी आयले आसतले आयज कोणी कोणाक आपोवंक ना आयज फक्त मॅसेज पावली एक प्रवीण भाई आयज घरोघरा प्रचार आहा आयज लोक स्वताचे काम धंदो सोडून आयज प्रवीण भाईक आपलो आशिर्वाद दिवपाक भायर सरलेले आहा आनी अशेंच जातलें प्रवीण भाई फुडल्या यातले 5 वर्सान भाईन आमकां हे सपोर्ट दिल्लो 5 वर्सान आपूण पेडण्याचें एक भवितव्य चेंज करतलो आनी प्रवीण म्हणून एक प्रवीणाची एक पावती आसतली ती लोकां पर्यंत पावतली. म्हजें नांव संजय देवीदास हांव एक्स सरपंच ह्या गांवचो हांव लोकांक फक्त एकच मॅसेज दिवंक सोदतां आयज हांवें 2 वर्सां प्रवीणाचें काम पळयलें हांव पयलीं पासून भारतीय जनता पक्षाचोच कार्य करतो पण ज्या टायमार प्रवीणाक हांवें वळखलो कित्याक गरिबा पर्यंत पावंक लागलो लोकांची मदत करूंक लागलो त्या टायमार जेन्ना तिचें काम जेन्ना पळयलें तेन्ना प्रवीणाक लागून सामको आकर्शीत जालो आनी प्रवीण भाई तेन्ना एमजी पक्षान आसलो पण हांवें पक्ष सोडिनासतना आसतना प्रवीण भाईक सांगलें तुका प्रवीण म्हणून सपोर्ट करतलो आयज आमकां प्रवीणाचें जें काम जें आसा तें काम आवडलेलें आसा आनी प्रत्येक गांवांनी प्रत्येक घराघरांनी गेल्या उपरांत सांगतात ते प्रवीण भाई जाल्यार आमी आसा तुमी आमकां सांगपाची गरज ना आयज आमी आसा ते सगळे प्रवीण भाईक लागून आसा पक्ष खंयचोय आसूं पण आयज जे प्रवीण भाईन जें काम जें केलें काय ना त्या कामाची पावती म्हणून प्रवीण भाईक आमी भरघोस मतान निवडून दितले इतलेंच हांव तुमकां सांगूं शकता आनी पेडण्याच्या मतदारांक तेच सांगता की प्रवीण भाई फाटल्यान तुम्ही 5 वर्सां रावात 5 वर्सां ताका संदी दियात तुम्ही पळयात 5 वर्सांनी काम करूना तुम्ही ताका दिवं नाका परत फुडली चान्स इतलेंच हांव तुमकां सांगता. गेली 2.5 वर्सां प्रवीण भाई हांगासर काम करता आनी तो तेजे मेन हेल्प आहा ती फक्त गरिबांक खातीर आमी इतले आमदार पळयले जे आमदार जाल्ले हो आमदार जाय नासतना हेणी इतली कामां केल्या पळय ती लोकांनी चिंतचें की फुडली 5 वर्सां आहा पळय तो निवडून येयल्या उपरांत कशी कामां करतलो जो मनीस आमदार जावं कोण आसच्या पयलीं कामां करता पळय तो निवडून येवन कशी कामां करतलो हें लोकांनी चिंतचें मातशें आनी कमळाक बटन दामून आमच्या भाईचो विजय करचो. भाई तुम्ही आता ह्या वाठारांत जेन्ना भोंवता पेडणे वाठारांत भोंवता तेन्ना सहजाच तुमकां हांगसरल्यो डिफिकल्टीज किंवा लोकांचे प्रॉब्लम्स कितें आहा ते खबर आसतले अशे खंयचे इश्यूज आहात जेन्ना डोर टू डोर वयता आतां कॅम्पेनींग चालू आहा जाल्यार फकत एकूच सांगतात की ते बेरोजगार आनी कांय ना फकत आपल्या भुरग्यांक जॉबाक लाय म्हणून इतलेंच सांगतात आनी तेंचे व्हडलेशे कांय अपेक्षा आसनात तेका लागून हांव तुमकां एक प्रॉमीस करता पेडणेकारांक जे पळय हांगासर प्रोजेक्ट चलता पेडण्यान मोपा म्हणा नाका आयुश हॉस्पिटल म्हणा नाका तशेंच आयज क्रिकेट स्टेडियम आसा तसोच म्हाजो विचार आहा आनीक 2 इंडस्ट्रीज हाडपाचे जितले पळय हांगासर भुरगे आमचे बेकारी आहा ते बेकारी काडटलो 5 वर्सां भितर आनी आमच्या भुरग्यांक हांव जॉबाक लायतलो जाता तितले फास्ट हें हांव काम 5 वर्सां भितर करून दाखयतलो. हे जे प्रकल्प आहात मेजर प्रकल्प आहात ते सोडून आनीक कितें तुमचे प्लॅन्स आहा काय कितें प्लॅन्स म्हणजे आनी ना म्हटल्यार 2 हे पासून हाडूं येता हांगा इंडस्ट्रीज तितले भुरगे आमचे आनीक हे जाले कित्याक गव्हर्मेंट जॉब हे आमी सगळेच हे करूंक शकना लोकांक दिवंक शकना तेका लागून प्रायवेटूय सेक्शनान आमी भुरग्यांक घालूं येता. आतां कितें आहा तुमच्या पेडणे वाठारांत हांगसर किंवा ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन बाकीचे हेर पक्षूय आसात आप आसतले किंवा काँग्रेस आसतले बाकीचे आसतले जाल्यार त्या
ह्या रणांगणात तुम्ही स्वताक कितके स्ट्रॉंग समजता कारण तुमकां फायट दिवपी असो कोण आसा काय कितें? ना हांव सांगता हांवें सांगची गरज ना. जे म्हाजे पेडणेकार आहा पळय तितले तेच सांगतले तुमकां. तुमी गांवांनी भोंवात आनी पळयात कितें आहा. कित्याक हांवें 2-2.5 वर्सां हांगासर पेडण्यान काम केलां. तेका लागून गोरगरिबांक खंय तरी हांव पावलेलो आहा आनी तांकां म्हाजो विश्वास आहा की हांव फुडें काम करतलो म्हणून. तेका लागून हांव तुमकां सांगता जेन्ना हांव डोर टू डोर कॅम्पेनींग करता अमक्या जाग्यार वयता म्हणून कळ्ळ्या पुरो ते आख्खे गांवांतले लोक थिंगासर हाजेर आसता. कित्याक हांव तांकां मागीर सांगता आमी आतां हे इलेक्शनाचे हे पायटात आमी आतां. तेका लागून प्रोटोकॉल पाळूनूच आमी करता. तेका लागून मागीर तांकां सांगता तुमी वचात तुमच्या कामाक आनी आमी 10 जाण अशे 5 जाण वचून आमी डोर टू डोर कॅम्पेनींग करता. हेर पक्ष जे आसा तातूंत आमी मुद्दम पळयता थोडे कितें स्किमी दाखयतात किंवा तांचे आनी खूब प्रपोजल्स प्रॉमिसीस आसात. तांचो कितें हांगा एफेक्ट जातलो काय कितें किंवा तांकां टॅकल करपाक तुमचे कडेन कितें स्ट्रॅटेजी आसा? त्यो स्किमी आतां घेवन येयल्ल्या BJP स्किमी खूब पयलीं घेवन येयल्ल्या. कित्याक त्यो ऑलरेडी तेंच्यांनी BJPन स्किमी दिल्ल्यो आसात. लोकांक खबर आहा हे कितले फोटींग ते. कित्याक आयज ते त्रिमोलाचे आनी MG म्हणजे त्रिमोल ह्या लोकांनी इतलेच जाणून घेवचे. शिव न्हू आतां तो शिव आतां उरोंक ना. तो शिव गेलो पळलो तो शिव घेवन त्रिमोला घेवन गेली. ममता बॅनर्जी शिवांक घेवन गेली ती वांगडा. तेका लागून लोकांनी शिव म्हणून तो उरोंक ना. आयज आमच्या भाऊसाहेब बांदोडकराचो तो एक पक्ष आहलो मातयेंतलो पेडणेचो तो आयज तेंच्यांनी आपल्या स्वार्थाक लागून तो विकलेलो आहा. तेका लागून लोकांनी हे शिवांक ह्या फुडें मत मारचें न्हू. कित्याक मत मारलें जाल्यार हांगासर हिटलर हांगासर शाही जातली. तेका लागून लोकांनी शादूर रावचें. आतां ती म्हणटा कितें 5-5 हजार रुपया सगल्यांक दिता. ती लोकांची फॉर्मां भरतात दारांनी वयतात लोकांचे आधार कार्ड नंबर घेतात एकावंट घेतात. ते लोकांनी दिवचे न्हू. हांव पेडणेकारांक हांव सांगता तुमकां रिक्वेस्ट आहा फॉर्मां भरूंक दिवचे न्हू. हे 14 तारीख जाले काय 15 तारीख सुटकेस पॅक करतले आनी हे तेंच्या गांवांन वयतले. तेन्ना गांवांन वचोन तेंचे सगळे तुमचे एकावंटा वयले पयशे आहा ते सगळे ट्रान्सफर जातले तेंच्या एकावंटार. जे पळय तेंच्यांनी हांगा कितें खर्च केला पळय ते सगळो खर्च तुमच्या कडसून काडटले. तेका लागून लोकांनी पेडणेकारांनी शादूर रावचे आनी तेंच्यांनी हे भरून घेवची न्हू ही फॉर्मां. येयल्या काय तेंकां दारांतले धाडून दिवचे. कित्याक तेंच्यांनी आपल्या स्वता गांवांन 500 रुपया दिवचे. ते हांगा आमकां हमेशा दाखयता 5,000 रुपयाची. तेंच्यांनी आपल्या गांवांन 500 रुपया दिवचे ही हांव सांगता. हांगा आमकां फोटोंक येयलात पळय ते तेंच्यांनी गांवांन आपल्या 500 रुपया दिवचे आनी आमकां दाखोवचे. कित्याक ऑलरेडी आमच्या BJPन खुबशे स्किमी आहात. लाडली लक्ष्मी आहात बाकीच्यो कितल्योच आहात दीनदयाल आहा खुबश्यो स्किमी दिल्ल्यो आहा आनी ते चालू आहा. ह्यो आतां हेज्या फुडें चालू करतले म्हणून सांगतात. तेंचें कांय ना. हे फोटींगपणां करतात हांगासर येवन. तेका लागून आमच्या पेडणेकार फोटींग हे बळी पडचे ना. लोकांक खबर आहा हे कितें तें. अशें म्हणटात की पेडण्यान जे राजकारण आसा ते घरांतल्यान म्हणजे इंट्रस्ट घेवन प्रत्येक मनीस ह्या हातूंत रिणांगणान उतरता. म्हणजे तुमी जर एक कॅन्डिडेट आसलो जाल्यार तांच्या फाटल्यान प्रत्येक जाण स्वताहून आपूण कॅन्डिडेट फुडें वावुरता. सो तो तुमकां अनुभव आयला काय कितें हांगसर? म्हणजे स्वता म्हणजे आयज लोकांक इतले जाणून येयल्ले आहा. कित्याक BJPचो सरकार आहा. आयज हेज्या पयलीं कितें जाल्लें आहा जेन्ना BJP सरकारूच घडोवंक शकता. सेंट्रलाक BJP आहा. जेन्ना BJPचे 13 सीट येयले काँग्रेसचे 17 सीट येयले जाल्यार 17 सीटान BJP हेणी काँग्रेसीन ते हे करूंक शकले ना. सरकार करूंक शकले ना. सरकार कोणी केलो BJPनूच केलो. हेज्या फुडें तेच जातले. आयज MGन 12 सीट बसयले. 12 सीट बसोवन कितें ते सरकार करूंक शकता ना. तेंचे 2च सीट येतले म्हाका दिसता. कळ्ळें न्हू. 2च सीट येयले जाल्यार सरकार घडोवंक शकता ना. ते लास्टाक धांवन येतले BJP कडेच. तेका लागून आमच्या लोकांनी हांगासरले पेडणेकारांनी आपले मत आपले हे करचे न्हू. BJPकूच घालचे. वेस्ट करचे न्हू ते मत. जेन्ना तुमी तुमचे पेडण्या खातीर विजन पळयतात कारण पेडणे हो म्हजो वाठार पेडणे म्हाजी कॉन्स्टिट्युएन्सी. सो ड्रीम पेडणे म्हणजे तुमी पेडण्या खातीर फुडलें फ्युचर कशें कितें पळयता? ड्रीम पेडण्या म्हणजे आयज पेडण्यान खुबशे डेवलप जातले. हेज्या फुडें खूब जातले. कित्याक आयज जितले हे प्रकल्प येयल्ले आसा हांगासर तेचे पॉप्युलेशन हें जातलें. कित्याक आमच्या लोकांक पयलीं बेरोजगार आहा पळय तांकां जॉब मेळोंक जाय हें इम्पॉर्टंट आहा. हे जाले काय बाकीचे आतां पळय आमचे यंगस्टर्स आहा. यंगस्टर्साक आयज पळोवंक गेल्यार हांगासर खंयसरूच एकूय ग्रावंड ना. म्हजो विचार आहा हर एक पंचायतीक एक ग्रावंड आसचो
शकता आनी हांव करून दाखयतलो हर एक पंचायतीक ग्रावंड. तशेंच आयज स्कूल्स आमची सगळी रिनिवेट जावंक जाय, सगळी न्यू टॅक्नोलॉजी स्कुलांनी येवंक जाय. तसोच म्हाजो आनी एक विचार आहा, महिलांक लागून एक स्पेशल बशी आसच्यो महिलांकूच लागून, त्यो बशी हांव हें करपाक ट्राय करतलो आनी त्यो घालून दाखयतलो महिलांक लागून. कित्याक आयज जेन्ना महिला आनी आमचे हितून बशीन वयता, भायलो लोक खूब आसता तितून, कितें जाता तें सगल्यांक खबर आसतलें. तेका लागून म्हाजो असो विचार आहा कित्याक महिलांक लागून स्पेशली बसी आसच्यो पेडण्यान हें स्टार्ट जातलें आनी हांव करून दाखयतलो. शेवटाक जेन्ना तुमचे सगळे वोटर्स आमच्या मिडिया थ्रू, प्रुडंट मिडिया थ्रू तुमकां पळयतात, जाल्यार तुमच्या वोटर्सांक तुमी कितें मेसेज दितले? वोटर्सांक हांव इतलीच मेसेज दिता, आयज 2.5 वर्सां हांवें काम केलां, तुमकां खबर आसतलें हांव कशें काम करता. म्हजें काम अशें आसता, गोर गरीब खंय अडलेलो आहा पळय तेका पयलीं पावपाचें. अशेंच म्हजें 5 वर्सां काम आसतलें. तुमी म्हाजेर एक विश्वास दवरा, 5 वर्सां आनी तुमी पळयात हांव पेडण्यान कितें करून दाखयता तें. एक विश्वास इतलोच तुमी दवरचो म्हाजेर, प्रवीणाचेर. आनी जे पळय लोक आतां म्हाजी अफवा उठयतात, खुबशी अशी अफवा चालू आसात म्हाजेर, पूण त्या हेतून हांव नात. तेका लागून जे पळय आतां शिकलेले पासून आहा ते ब्रूज जाल्लेले आहा, शिकलेले आहा ते. कित्याक ब्रूज जाल्ले आहा? जे पार्टेक हांवें ठोकरान उडयल्ली ती बॅगां तेंच्यांनी घेतलेली आहा, हे हांगासर बॅगां घेवपाकूच येयल्ले आहा. आनी जे पळय पयलीं घडटाले पळय ते परत घडटले. जे पयलीं आहले पळय ते परत घडचे न्हू म्हणून तुमकां इतलेंच हांव सांगता. जे मनीस हांगा पयलीं आहले पळय तेच सगळे वचोन तेका जॉयन जाल्ले आहा. तेका लागून तुमी शादूर रावची हेज्या फुडें. परत आमकां पेडणेकारांक तें नाका, रिपीट जाल्लें पयलीं. तेका लागून सगल्यांनी म्हाजेर इतलोच विश्वास दवरात, 5 वर्सां म्हाका एक चान्स दियात आनी तुमी पळयात हांव पेडण्यान कितें करून दाखयता तें. को-